सरकार आणि मंत्री बदलले काय फाटले प्लान आणि फाटली सरकाराची प्रक्रिया कोनशाक मारून नवी करपाची पद्धत हेंय सरकार फुडें व्हरता। सरकारान गोंयच्या सगळ्याच ओडीपींचें प्लानिंग परत करपाचें थारायलां। तातूंतल्या 2 ओडीपींची प्रक्रिया सुरूय जाल्या। मडगांवां खातीर प्लानिंग करतना सगळ्यो प्रक्रिया सारक्यो करूंक नाशिल्ल्यो। प्लानाचो ड्राफ्ट नगरपालिकेक हरकती खातीर दिवंक नाशिल्लो। SGPDन हे पयलींच ह्या ओडीपीचें नव्यान प्लानिंग सुरू केलां। कळंगूट कांदोळेच्या प्लानिंगाचो ड्राफ्ट मंजूर जायनासतनाच परमिशनां दिवंक सुरवात जाल्ली। कांय प्रक्रिया पुराय जावंक नाशिल्ली। ही ओडीपी लोकांक परत उक्ती करपाची जायरात बुधवारा आयल्या। पणजे ओडीपी फायनल केल्ली, मात तातूंत कायद्यांत नाशिल्ले स्पेशल कमर्शियल झोन, स्पेशल सेटलमेंट झोन केल्ले। आतां कायद्यांत असले झोन घाल्यात आनी ओडीपीचें प्लानिंग परत करप चल्लां। ताळगांवचो प्लान तयार जाल्लो, मात मंजूर करूंक सरकाराक धाडूंक नाशिल्लो। आतां ही PDA बाबूश मोन्सेराताक दिल्या। हो प्लान नव्यान करप चल्ला। वास्कोचो प्लान तयार करतना जाय आशिल्ली प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ली। आतां हो प्लान नव्यान करप चल्ला। करता करता PDAच्या ओडीपींची परिस्थिती प्रादेशीक आराखड्या भशेन जावंक लागल्या। फाटल्या सरकारान नवें प्लानिंग करून प्लान उक्ते केल्ले, लोकांच्यो सुचोवण्यो घेतिल्ल्यो। पूण आतां सगळ्या प्लानांचो व्याप परत जातलो। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात TCP मंत्री ओडीपींचो विशय काडपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।